जेजूच्या मायेगावाविषयी उल्लेख करणं सुरू जाऊनची आईची सुवार्ता मायेगावाचो उल्लेख करणं संपता. जेजूक नजरेतांत मेळिल्ली निराकरणी म्हणलें सुवार्तेचें माताळें पळोवन सुवार्ता वाचली तर सुवार्तेंत निराकरणी मात्र दिसत. पूण कांय गुंडायेन वाचल्यार आयची सुवार्ता जेजूच्या मनशापणा उदेशी आपुरबायेची झळक म्हणयत. सुवार्ता जेजू आपल्या मायगावाक पाटी आयलो थंय तांच्या सिनागोगान ताणें दिल्ली शिकोवन आयकून लोक सगळो विजमीत जालो म्हणटा. मायगावांतच आज जेजू शिकयता वा तो मेस्त्री जाला आसता आयचे सुवार्तेक मास्टर मायगावांत म्हूण नांव दिल्यार सुक्त जायत कोण ना. एके रितीन पळयल्यार जेजू मास्तेराच्या गांवची जेजूची वळख धरतात. खंय तावन हाकाय जाणवाय आनी अचर्यांक करची ही पदवी म्हणून विजमीत पावतात. जेजूक पळोवन ताच्या बापायचे व्याप्ती विशीं, ताच्या आवय विशीं, भावा भयणी विशीं नांव सयत काण उलयतात. हाका हें सकट खंयचें आयलें म्हणून ताचे शिकवणे दसची गुंडाई पारकितात. सुवार्तेकाराचें अशें ताका तांणी नाकारलो म्हणलें वखणें वा शारो तांकां आपूण एक प्रवादी म्हणून वळख करून दिवंकी साध्य करता. प्रवाद्याकय जाल्यार सन्मान चुकना. आपल्या मायगावांत आनी काशा कुटुंबांत मात्र ताका तो मेळना म्हणल्या जेजूच्या उतरांनी जेजूचें प्रवादी मिसांव व्यक्त जालें. आपल्या मायगांवच्यांची आपल्या प्रवादी मिसांवाक मेळिल्ली प्रतिक्रिया इस्रायलांत जराल तरान एका प्रवाद्याक मेळिल्ले प्रतिक्रियेक ताळ पडली. अशें ताचें प्रवादी मिसांव धड जालें. गांवकारांक जावं भायल्यांक जावं भावार्थाविणे जेजूक असाध्य म्हणली शिकवण सुवार्तेंत बळ जाली.